नमस्कार, हांव सरिता सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया केळफुलाची भाजी। ही हांवें बोणी घेतल्या केळफूल। तर ही आमकां आतां पयलीं सोलून घेवपाक जाय, अशें करून सोलपाक जाय। ही फुलां काढून घेवपाक जाय, हे कळी आसा ते काढून घेवपाक जाय। हे तातूंतली फुलां काढल्या नंतर तातूंतले एक काडी तातूंत घट आसता, हे घट आसा ते काडपाक जाय आणि हे काडपाक जाय। पळयात, अशें करून हे घट्ट आसता ते काडपाक जाय आणि हे काडपाक जाय। ही अशी बारीक फुलां शिनून घेवपाक जाय आणि शिनून जाल्या नंतर रोकडीच ती आमकां उदकान घालपाक जाय, नाजाल्यार काळी पडटा। बोणयेची सगळी अशी भायली काडल्या नंतर भितर आमकां बोणी अशी धवी मेळटा। ही बोणी आतां आमकां शिनून घेवपाक जाय। जशी आमी भाजी शिनता तशीच आमकां ही बारीक शिनून घेवपाक जाय। बोणी शिनल्यानंतर काळी पडटा, ताका लागून रोखडी उदकान घालपाक जाय। अशी करून भाजी आमकां शिनून घेवपाक जाय आणि ही भाजी आतां 2 वेळा हांव उदकान धुवन घेता। भाजी हांवें उदकान घालून गॅसार शिजत दवरल्या। ही भाजी आतां आमकां 5-6 मिनटां उदकान शिजोवन घेवपाक जाय। भाजी अशी शिजोवन घेतली म्हणटकच तातूंतलो कडवटपणा तुरटपणा मातसो कमी जाता। तातूंत हांव थोडेशें मीठ घालता। भाजी शिजयता आसतना उदक मातशें हांवें चड दवरलां। शिजल्यानंतर मागीर ही आमकां गाळून घेवपाक जाय। आतां 5-6 मिनटां शिजोवन जाल्यानंतर आतां आमी गॅस बंद करूया आणि हातूंतले उदक सगळे काढून घेवपाक जाय। हे भाजयेतले उदक सगळे काढून घेवपाक जाय, भाजी निस्तोवन घेवपाक जाय। आतां आमी भाजी करपाक सुरवात करूया। गॅसार हांवें कायल तापत दवरल्या, तातूंत हांव 2 चमचे तेल घालता, अर्धो चमचो सासवा घालता। सासवा तडतडली तशी तातूंत हांव 1 कांदो बारीक चिरून घेतला आणि 2 हरवे मिरसांगो चिरून घेतल्या, त्यो घालता। कांदो आणि मिरसांगो आमी तळसून घेवया। कांदो बरो तळसून घेवपाक जाय। कांदो तळसून जालो तसो तातूंत हांव 2 चमचे चण्याची डाळ घालता। ही चण्याची डाळ हांवें 2 वरां उदकान भिजत दवरलेली, ती घालता। डाळ मातशी तेलार परतून घेवया। आता आमी तातूंत घालया बोणी, केळफूल। हे केळफूल हांवें उदकान शिजोवन घेतिल्ले ते आणि गाळणेन हांवें निस्तत दवरलेले, तर ते घालुया। मिक्स करून घेवया। गॅसाची फ्लेम हांवें लो दवरल्या। तातूंत हांव घालता चवी पुरते मीठ। बोणी शिजयता आसतना थोडे मीठ घातिल्ले। मिक्स करून घेवया। तातूंत घालता पाव चमचो हळदीची पावडर। मिक्स करून घेवया। बारीक गॅस दवरून झाकण घालून शिजोवन घेवया। आता पळोवया भाजी शिजल्या जाल्यार। भाजी शिजता आसतना मदीं 2 वेळा हांवें धवळून घेतिल्ली। डाळ शिजपाक जाय तातूंतली। तातूंत हांव घालता अर्धो चमचो साखर, थोडीशी घालता सोय। मिक्स करून घेवया आणि पळयात भाजी आमची तयार आसा। बोणयेची भाजी, केळफुलाची भाजी खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरे करू।